मोगाचें न्हू इगर्जेक येवचें एक वर्तें भाग तर आयिल्ल्या उपरांत येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार बसून मागणें करचें वर्तें भाग आनी त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूक परगट रितीन मान करचें भाग मारतना देवान दिल्लें वर्तो एक बेसांव आमकां देवाक आमी पळोवचो आमकां अवकाश येवकारिस्ताचें आराधन करचें म्हळ्यार जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या कुशीन अर्द्या कुशीन तकली तेंकून बसलो आपोस्तोल सांजू हांव तशें आसचें खंय हांवें आनी तुवें आराधन करचें म्हळ्यार जेजूच्या अर्द्या कुशीन आमी तकली दवरची म्हळ्यार जेजूच्या मोगाची जावची देखून आमकां मुखाल वर आसा तकली दवरूंक जेजूच्या अर्द्या कुशीन चक्कण आमचें काळीज मोण आत्मो जीव ह्या देव मंदिरान दवर येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन करया ताच्या मुखार सरपडया नामो नामो जेजू क्रिस्ता म्हणलें गीत गावन आमी ताका आराधन करया. तुमच्या बोगलेन आसा स्वादिस्ट सक्रामेंता बुकान गीत नंबर 8 पान नंबर 8. Jesu, tu ka sango kaya.
जीवनाक रावल्या जेजूये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजूये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कृपेचे धेन्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उम्यार उबारली पोनाच्या नमो नमो सुरवंदरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा परत्यान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता दोन्ही हात उबारया उम्यार उबारली पोनाच्या नमो नमो सुरवंदरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा हालेलुया हालेलुया सगळा हालेलुया 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 भक्तीपणान काळजांता परत्यान हालेलुया 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 भक्तीपणान भवर्तान सगळ्यातीन वासून अर्थ बरी रीती पाळया हालेलुया 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 अर्गां जेजू अर्गां तुका आराधन तुका अर्गां तुका आराधन तुका होगळाप तुका स्तुती तुका महिमा तुका वंदन तुका आमचो देव तूं आमचो समी तूं आमचो बरो कुवळी तूं आमचो संगाती तूं आमकां आयकताय तूं आमचो मोग करताय तूं आमच्या संगाता रावताय तूं तुज्या दसल्या देवाच्या पांया मुळांत रावचें तुका सरपडचें तुका नमस्कार करचें तुका आराधन पेटोवचें आमचें भाग सुमया आमकां आपूण हाडल्या खातीर तुजे मुखार आमकां दिम्या निघाल्ल्या खातीर तुजी आमी स्तुती करता हालेलुया 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 ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात हृदयार दिष्ट जेतुचेर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सॉफ्ट हालेलुया 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 शब्द नासतना मौनपणान तेंत कंतार मौनपणी आराधन करचें काळजान आराधन करचें आत्म्यान हांगा रितें तर आराधन बेश्टें हांगा भरती जालें तर आराधन अर्ताबरीत मोगाचें हांगा बरलांगी सोम्या खातीर मोग बरयां सोम्या खातीर भावार्थ बरयां सोम्या खातीर भक्ती म्हण बरयां सोम्या खातीर अर्गां बरयां होगळा बरयां काळीत बरो जावं दी बरोवन दी जेजूच्या मोगान तें बरोवन दी जेजू खातीर तें बरोवन दी आमच्या सोम्या खातीर आमच्या देवा खातीर आमच्या बऱ्या गोवळ्या खातीर आमच्या इश्टा खातीर आमच्या बऱ्या गोवळ्या खातीर बरोवन येवं दी आनी आतां म्हणया येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता बापाच्या पुता येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता हांव कामरेच्या पुता येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता तुज्या कुर्सांनी मरणा वरवीं आमची सोडवण केल्ल्या आमच्या सोडवणदारा येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमकां पुना जिवंतपणाचो बरवसो दिल्ल्या आमच्या जिविता येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगान पवित्र सक्रामेंत घडल्या आमच्या इश्टा येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता तुकाच तुवें बलिदान जावन भेटोवच्या देवाचे शेळये येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमचें आत्मिकान जावन आमचे तें येवच्या आमच्या दैवीक सैऱ्या येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता मोगान आमचे मदें रावच्या आमच्या बोऱ्या गोवळ्या येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या पदकांचें बॉक्साणें दिवच्या आमच्या तारोकां येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी दिवंक शकच्या आमच्या वैजा येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गांनी आराधन तुका एक घडी बरो मौनपणी तकात्त पळोवया आमची मोत घरांत हांगा हाडया राटावळी समस्ये कंत बेजाराय रीण तें आसा तें सगळें ताच्या पांया मुळांत दवरन आतां आमकां आसा काम एकच काम खंयचें काम तें आराधन करचें दोन कामां करचीं नाका एका वेळार एकच काम करचें एक इनपणान भावार्थान भक्तीपणान तोळ मात हांगां आमकां घरा येतना बगता आज आयिल्लें आमी फायद्याचें जालें आज आमी मागलें मस्तपटी आवाज जाता भोब जाता काय हे भोगणां हांगासर तें भोगचें देखून आमची राटावळ पयस दवरया हांगात पळोवया जेजूकूच पळोवया राटावळे ताका दिवया आतां आमचें एक काम ताणें आमकां म्हळां आज खंयचेंय काम करूं ना तुवें तें काम सोडून हांगा आयलाय हें काम कर हें पवित्र काम हें भगवंत काम हें बरें करून कर तें बरें करून करया जेजूकूच आमी पळोवया कीर्तन 90 आणि 5
वाक्या 1:7 अशें म्हणटा थोडीं वाक्यां. येया सर्वेस्परा उल्हासान गावया, आमच्या ताराणाच्या खडपाक वाकाणुया. सुती गितां सोवें ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वाकाणुया. येया माण बागावया, सरपोटुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. तर भावांनी भयणी, किर्तनगारा संगी मेळया, सर्वेस्पर आमच्या तारणाच्या खडपाक गायनांनी वाकाणुया, ताका माण बागावया, ताचे मुखार दिमी घालया, ताका सरपडून आमी गावया गीत उन्नता देवनिगे आराधने, महिमेया देवनिगे आराधने. गायन म्हणल्यार आमकां गावंक शिकयता, ताचे सांगात आमी गावया. हांगा तावण न्ही, खंय तावण? हांगा तावण. काळजांत तावण म्हळ्यार पदां पुरो हांगातान गावची, गितां पुरां काळजांतान गावची. भक्तीपणान भावार्थान तें वई, तें सत, तें नीज म्हणून आमी गावचें. तें नीज आमचो भावार्थान परगटुया. उन्नता देवनिगे म्हणून गीत आमी गावया. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಗಣ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಬರಿಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. रायाच्या रायाक आराधन, हात जोडून आराधन, तकली बगावन आराधन, पांय मोडून आराधन, साश्टांग पडून आराधन, फुलां पेटोवन आराधन, सुग्गार गावन आराधन, उजवाड पेटोवन आराधन, धूप घालून आराधन, बापाक पुताक आनी पवित्रत्याक आराधन. एका उपरांत एक ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सगळा ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ हात जोडून ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. दुसरे तिसरे चौथे पंचवे नवे उठू गावया एका वाट्यान एक. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರಾಗಿ ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ सांगाता
ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವಾಗುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We adore you, Jesus. adore you, Jesus. We bless you, Jesus. bless you, Jesus. We worship you, Jesus. worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. कितें बघता बाबा भयणी तुका तुज्या काळजांत मोतींत ह्या खातीर अर्गां दी. बाबा भयणीनो,
आमकां सगळ्यांक एक आशा आसा, उंचली आशा, आनी ती आशा जावन आसा सर्गाक वेची. ते नरये बटी आमी तेच करतना मुक्ता हांव हे जेजू सोमेस्त आत्म्यांक सर्गार व्हरून पावय, आनी खंयच्या आत्म्या सोडनाका, ह्या आत्म्याकी सोडनाका. ते सर्ग संवसारांत आसतना अनुभव करचो खंय हांगा वय. हाचे उपरांत घरा कुटुंबांत सर्ग एक आसा. मेल्ल्या उपरांत जिवंत आसतना आसचें खंय तें आमचें घर, आमचें कुटुंब. तें हांगा अनुभव करना जाल्यार तें मुस्तेळें आमचेंचें बरें, पूण हांगा अनुभव करीचें. सर्ग अनुभव करचें जाल्यार आमी सगळ्यांनी देवान अब्राहमा दिल्लीं उतरां, उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12, तूं एक बेसांव जातोलोय, तूं एक बेसांव जातोलोय. कोण तो तूं म्हळ्यार तो, ती, कोण, हांव, हांवें आनी तुवें एक बेसांव जायचें. खंय बचप्या बस स्टँडांत, खंय म्हज्या घरा. हांव एक बेसांव, खंडीत हांव एक बेसांवंत. वय न्ही, तुमी आतां घरा वचना जाल्यार करचें सोदून येतात. बरें जालें, येनातल्यान बरें जालें म्हळ्यार तें तर बेसांव न्हय म्हणत तांकां. हांव हें बेसांवंत केदाळाय. देखून आज आमी नियाळ करचो विशय कुटुंबांत हांवें एक बेसांव जायचें. कुटुंब आमकां एक बेसांव, कुटुंब आमकां एक बेसांव, आनी हांवें कुटुंबाक एक बेसांव. देखून पाप फ्रांसिसान दिल्लें आमोरीस लेतिशें म्हळ्यार पत्रांत आमकां सांगलां, कुटुंबाचो संतोसुत्तू पोविसोबेचो संतोसू. कुटुंबाचो संतोसुत्तू पोविसोबेचो संतोसू. कुटुंब पोविसोबेक एक आस्त. आदिंतावन पोवी सभा कुटुंबाची तिणी बांदून हाडूंक वावरूनच आसा, प्रोत्साव दिवनूच आसा. येदो पर्यंत आमी म्हणटाले हांव सर्गावेची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेताली म्हूण शेजाऱ्या विशयान चिंतल्यार पावना. सर्गावेची वाट आमच्या, आज आमी उरल्या मानी कितें मुखार सुजे, सर्गावेची वाट आमच्या कुटुंबांतल्यान पाशार जाता. सर्गावेची वाट खंयच्यान पाशार जाता, आमच्या कुटुंबांतान पाशार जाता. पापा पियूस 11 अशें म्हणटालो, कुटुंब एका राष्ट्रा चड पवित्र. मनशान ह्या संवसारी जल्मोवन येवचें संवसारा खातीर न्ही, सर्गा खातीर. देखून तर संवसारी कुटुंबां सर्गाक तयार करचें एक बिडार, सर्गाक आत्में तयार करचें फॅक्टरी, थंय वचूंक एक वातावरण तयार करचें वर्तें दिरवें. देखून आमचीं कुटुंबां एक भाग्यवंत करचीं कशीं ह्या विशयांत आमकां सांब पावलो कोलोसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. अध्याय 3 वाक्या 12 तावन तें आयकुच्या खातीर आमी सगळां उबी रावया. सांब पावलो न्हू कोलोसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वाक्या 12 तावन. भावानो भयण्यानो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं. देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दिता तें बक्षाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाणें बरीं जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा परस चड तुमचें थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटयता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. देवाचें उतर हें, देवाचें उपकार. बसया. भावानो भयण्यानो, तुमी आयकलां आसतलें, हाजे फुडें मस्त बरें आयकलां आसतलें. एका दादल्यान म्हणलें तीं उतरां. ताच्या घरा सोर आयले, ती नातलीं घरा, घरचीं कोणी नातलीं, भायर गेल्लीं. घरा चोरी जाल्या म्हणून कोणी शेजारच्यांनी सांगलें. धांवून आयलीं घोव बायल भुरगीं, घरा भितर रिगलीं आनी भायर येतना कोणें विचारलें मस्त चोरी जाल्या गी म्हणून. मस्त चोरी जाल्या गी म्हणून विचारलें घरच्या यजमान्या कडेन. आनी घरच्या यजमानान कितें म्हणलें, चोरी जाल्यार व्हड न्ही, म्हजीं बायल भुरगीं शाबीत आसात न्ही. चोरी जाल्यार व्हड ना,
म्हज्या बायले भुरग्यांक सोडून रोवंक ना न्ही अर्थ तो म्हळ्यार त्या घोवाक बायल आनी भुरगीं ती एक आस्त आनी दिरवें देखून कुटुंब आमकां सगळ्यांक एक देणें आमच्या कुटुंबान जल्माक आमी कोणी विचारलें देवा कडेन म्हाका पिंटो कुटुंबान जल्म दिजे म्हाका फेर्नांडीस कुटुंबान जल्म दिजे म्हाका आनी खंयच्या कुटुंबान जल्म दिजे म्हणून विचारलें आमी कोणी विचारूंक ना देवानंत आमकां आमच्या कुटुंबांत जल्म फावो केला ही आमचें भाग कुटुंब वगडायल्या कडेन विचार तो म्हणटा कुटुंब ना जाल्यार हांव अधुरो एक सुरो एक सुरी देखून कुटुंब एक देणें बायल घोवाक एक देणें आनी घोव बायलेक एक देणें आवय बापूय भुरग्यांक एक गिफ्ट आनी भुरगीं आवय बापूयक एक गिफ्ट देखून कुटुंबांत उर्रा कडलें मेळनातलें पुरो मेळटा आमकां खंयचें तें उरले कडेन मेळनातलें म्हाका कुटुंबांत मेळचें सुपर मार्केटाक गेल्यार पुरो मेळटा न्ही गे मम्मी आनी डॅडी मेळनात खंय उरलें पुरो मेळटा सुपर मार्केटाक एक साबू हाडूंक वचचें म्हजें मिनींग येताना एक साबू हाडूंक वचचें पाटी येताना तें पुरो मेळटा तें पुरो दिसता पूण आमकां तें सुपर मार्केटांत मेळनातलें मेळचें म्हळ्यार मोग रक्षण पोशण आनी जिवीत आमकां रुपीत करचें पुरो मेळचें आमकां कुटुंबांत देखून म्हणटात तूं तुजें कुटुंब विंसिनाय तुका देवान तें देणें जावन दिलां देखून तुज्या कुटुंबाक तूं एक देणें एक आशिर्वाद तूं एक बेसांव देखून आमकां देवान कुटुंब दिल्ल्या खातीर सकयल अर्गां दिवया आमी आयिल्ले हांव कुटुंबांत हांव आनी फाटीं वेता हांव कुटुंबां तें कुटुंब हांवें कितें करचें एक सर्ग करीचें आनी हांवें एक आशिर्वाद जायचे हांवें एक आशिर्वाद जायचे बेसांव जायचे देखून आमकां कुटुंब दिल्ल्या खातीर येवकार जेजूक आमी म्हणया अर्गां तुका आराधन तुका ओगलाप दिता देखून अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका कुटुंबां सांगाता तुका समर्पितलो म्हणून गीत आसा सगळें आमी बसल्या कडेन ताळयो पेटोवन गायन मंडळ सांगाता हें आमी गीत आमी गावया अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो स्त्रियांनी अर्गां दितेली म्हणचे आनी दादल्यांनी अर्गां दितलो म्हणचे अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो कुटुंबाचो आसकडा म्हणजे सहसाद्यांचो मालकड्यांचो आवयचो बापायचो बाबाचो भुरग्यांचो माय मावाचो सैऱ्यांचो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या कुटुंबांत ल्हानपणांत येदोळ पर्यंत कितलीं बेसांवां मेळ्ळ्या कितलीं आशिर्वादां मेळ्ळ्या कितलें बरेंपण जालां दादलो स्त्री भुरगीं माय मांव जावय सूण सगळीं आसात सगळ्यो पावया देवाक हाता जोडून म्हजें मेट काडटलो तुझ्या हाता धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या पोटार घालतलो तुझ्या हाता धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या पोटार घालतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळा चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळा चलतलो आप्पा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो 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 तुमची जाप अर्गां तुका सोमिया जेजू
अर्गां तुका सुमयांची म्हाका सोबीत कुटुंब दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांची कुटुंबान म्हाका सकट सांदे दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांची आवयचें बापायचें भुरग्या बाळांचें दादल्या स्त्रियेचें देणें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका आप सुमयांची व्हडली माई मांव आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी मोगला आमच्या घरांत संतोश दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी मोगला समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मोठ भरून जेवंक दिल्ल्या खातीर अर्गां सादोसकाय दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी मोगला सुमयांची हो मिरणो आमचें कुटुंब कशें सर्ग करचें आतां आमी वाचपाक आयकलें 5 संगती आमी आयकलां आसता ताचे पयलें आमकां आसचें एकच काळीज फिजिकली भौतीक रितीन आसचें एकच काळीज त्या काळजा 5 लक्षणां आसा जें खंय म्हळ्यार सांग पावलां आमी 10 कुडसी येत 5 लक्षणां पयलें लक्षण खंयचें कणवळायेचें कंपॅशन कणवळायेचें म्हळ्यार रानाचें कश्ट समजोवचें कस समजोवचें पाप म्हणटा न्ही आवय घरा पोट वचोन पाठीक लागलां कोणें म्हणचें हें मायन सुणेक इतलें बरें पळय आवय बापायन भुरग्यांक जेवंक लाया तूं जेवंक ना पुता हाका म्हणटात कणवळाय शेले न्ही हां तूं जेवलाय न्ही हांव जेवता जायत गी हें शेलें पाप जेवलाय गी न्ही परतून इल्लें जेव सोलोन आयलाय पाप कणवळाय कंपॅशन दुसरें सोंसणीकाय सोंसून उरयचें कुटुंबान निंगी मिलिटरी सिस्टम हें सोंसूचें पडटा मस्त पटी त्या दादल्या सांगाता जिवंक सोंसिना काय त्या बायले सांगाता जिवंक सोंसिना काय त्या पुरपुरच्या मांयक सांगाता जिवंक सोंसिना काय त्या सुणे सांगाता जिवंक सोंसिना काय कितलें सोंसचें देखून सोंसणीकाय मेळची मस्त खंय घरांत सोंसणीकायचें काळीज आमकां जाय सोंसून व्हरचें देखून बापसाहेब म्हणटा आमचे कान काळजांत आसचें न्ही खंय काळीज कानाक दवरचें सोंसणीकाय मेळटा आनी कणवळाय मेळटा तिसरें दयाळायेन पळोवचें म्हळ्यार बोगसूंचें कोण करना सुखी वण्य बा बायलें म्हजें वण्य बा म्हजोतलें घोव वण्य बा म्हजितलें सूण म्हजितलें माय म्हजोतलें भाव वण्य बा कोण विचारलें खंय तुज्या त्या भुरग्याक तुज्या तेरक्याक त्या भुरग्याक उखलून तुका जड जायना आनी तें म्हणटा खंय बहीण खंय जड जावचें भाव न्हय म्हजो तो भाव म्हणल्यार तक्षेन जडाय पुरा गेली ताका म्हणचें दयाळाय चुकी बोगसूंचें म्हजो भाव न्ही म्हजी बहीण न्ही म्हजोत न्ही आम गेलोत न्ही आम सोत न्ही पळय असलीं चिंत आमकां घरांत आयकूंक मेळची न्ही गी हां पळय की न्ही आमकां घरांत आयकूंक मेळचें आसतलीं पुत्रा वण्या बा ओडणी वण्या बा दोळे आमचे घरांत दोळून घरांत एक दोळो इदां पिजे खंय आनी एक पुरल्या कडेन बरें उक्तें करना पळय पूण घरा एक दोळो दांपिचेत खंय दाळाय आनी एक आयकल्या पुरा गोव पुरो जाल्यार जाय कितलें ताका पुरोवंक देखून म्हणटात सुकी सोदून काडून गेल्यार तुका मोग करूंक वेळ मेळना खंय पुटुरल्या बसल्या सुकीत दिसचें तुका पुरा मागीर मोग करचें गे दाळा देखून सांग पावल म्हणटा दयाळायेचें काळीज नेक्स्ट दीनपणाचें काळीज कालतेपण मुखार अर्दें दिवचें खंय तें जड झुजोवंक येताना खालतेपण दिंबी घालची खंय घरांनी खालतेपण प्रॅक्टीस करचें खंय घरांत बागोवचें सासू माई मुखार बागोवचें आमचे मालकडी तशेंच न्ही गे संतोशान जियेल न्ही म्हजी मांय ती सासू मांय ती बागोवली सुनेन बागोवल्या कालें आतां मागीर दिसा ती काणयेकली बागोवता तूं बागोवण आयल्या मागीर तिका तुवें कशें डिमांड करचें तुज्या सासू मांयक तूं बागोवंक नाय आनी आतां सुणें कशें डिमांड करचें तुवें तुज्या बापायक तूं काल जावनाय आनी आतां कशें तुज्या पुताक काल जा रे म्हणचें तूं तुज्या घरा आवय बापाय काल जायनाय देखून कालतो जा कालतें जा बागवो कांय जायना लूज जाय कांय उणें जायना तुका ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ निमाण आसा मोवाळायेचें उलोवणें बळ्या घरा कशें उलोवणें मोगाचें उलोवणें न्ही गे एक थोड्या घरांनी म्हणलें आसा सुणेन म्हज्या आवय बापायच्या काळार एक गाळ हांवें आयकूंक ना उरले पुरा गाळी शिकलो नाका घोवाच्या घरा येवन हांगा गाळींची लदीनूच आसा पट्टी पुरो आसा ताच्या पुता हाच्या पुता ताच्या दुवे हाच्या दुवे तें पुरो आयकूंक मेळचें खंय ती फॅक्टरी खंय मेळची आमच्या घरांत आसची देखून सांपाल म्हणटा नाजूक हेचें उलोवणें लेंत हेचें उणें 5 काळजां खंयचें बरा कणवाळायेचें सोंसणीकायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें आनी मोवाळायेचें कोलोसकारां बरयलें पत्रकारा वचून वाचा अध्याय 3 वाक्य 12
देखून आमच्या घरात जेजू असताना ते प्रभृती असता अपूर्वाचें गीत आसा येसू इरुवा मनेयल्ली आनंद आनंद जेजू कडेन कितली नमण्याची काळजां आहात 5 काळजां ती आमकां दी कणवळ्याचें सोंसणिकायाचें दयाळायाचें दीनपणाचें आनी मोवळ्याचें जी म्हूण त्या जेजूक आमच्या घरा रावूं आपोवया आनी म्हणया येसू इरुवा मनेयल्ली आनंद आनंद येसू इरुवा मनदल्ली ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಉಬಿರಾವ್ಯಾಂಗಿ ಬಸ್ಯ ಉಬಿರಾವಣ ತಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಯಮ್ ಗವ್ಯ ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಗವ್ಯ ಏಕಚಾರನ आणि ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ 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 ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ बशी हां न्हयच्या निम आराधनाचे निमान वांटो आमचें कुटुंब सर्ग जायचें जाल्यार 5 रोमण्याचें काळीज आमचें कुटुंब सर्ग जायचें जाल्यार तें मागणें आसाचें खंयच्या घरांत मागणें आसा ती सर संतोष आसा कन्नडांत एक सांगणी आसा न्ही ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಶಬ್ದ ತುಂಬಿಸಿ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ವಿಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ವಾಂಟೆ ಮುನಿಯಾಗಿ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಕ್ರಾಣಿ ಮಳೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಗಿಫ್ट देखून आमच्या घरा सकाळी आनी सांजेर दनपारां आमकां मलगड्यांनी दिल्लें दिरवें खंयचें मागणें कशेंय जावं दी तें ल्हान जावं दी व्हडलें जावं दी दोतोनांतल्या बुकांतलें जावं दी चालतें म्हणे बुकांतलें जावं दी बायबल वाचून जावं दी किर्तनां जावं दी कंतरां म्हणून जावं दी तें मागणें आसूं दी देवाचें उतर वाचया किर्तनां गावया तवळ जाता मस्त किर्तनां आमकां कळीत आसात तीं तवळ तवळ गावया सदांच उपकारी मनाचीं जावया अर्गां दिवया स्तुती गावया आनी देवाचो आदार मागया एक घडी बरो मावून रावया अखेर करया आमी आराधन आमच्या घरांत आमकां बॉल जाय तें बॉल मागया तुमची जाप सोम्या आमकां बॉल दी म्हणया सोम्या तुजें उतर वाचून नियाळूंक
तुझे उतराच्याक स्पंदन करूंक, तुझ्या उतराची रूस साकोंक, तुका आमी स्तुती गितां किर्तनां गावंक, तुझे सांगात आमी संतोष पावोंक, तुझ्या सांगात हांव सोंसून व्हरूंक, सर कश्ट तुका समर्पोवंक, ल्हानांनी व्हडांनी मालगडांनी सोंसून व्हरूंक, दयाळायेन बरोवंक, कुर्पेन बरोवंक, मोगान बरोवंक, सोंसणिकाय जियोवंक, बोगसून जियोवंक, सर सुखींक एक दोळो दांपूंक, सर सुखींक एक कान दांपूंक, सर सुखींक मदीं जीव दामून दवरूंक. तर त्या जेजूक आमी आपोवया. कुटुंबान म्हज्या, घरांत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये म्हणून मागून तें गीत गावन आमचें समर्पण आमी जेजू करया आनी गावया आमी गीत. कुटुंबान म्हज्या, घरांत म्हज्या. शांतीन भरतो जेजू जेजू भरतो मोगान शांतीन भरतो जेजू जेजू भरतो मोगान शांतीन भरतो. कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये. दिंबी घालया. आमच्या कुटुंबांतले संकश्ट जेजूच्या पांयां तळा दवरया. आमच्या कुटुंबांतली पिडा जेजूच्या पांयां तळा दवरया. आमच्या कुटुंबांतल्या खंयच्या सांद्याक बरी मोत जायचे, बरी बूद जायचे, वायट सोवे तांतल्यान भायर येचे, ताका आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया. आमी कितें मागोंक हांगासर आयल्या आमचो इरादो, आमची तेसांवां जेजूच्या पांयां तळा दवरया. ह्या पूर्ण शेताच्या निर्देशकाक बाप अनिलाक, हांगा वावुरच्या धर्मीक भयणीक, ह्या फिरगजेच्या विगार सहायक सक्कड लोकांक आनी आमकांच जेजूच्या पांयां तळा दवरया. हांवें एक आशिर्वाद जावच्याक ह्यो क्रिस्तांतलो जेजू म्हाका आतां आशिर्वाद दिता. तें आशिर्वाद जोडूंक हे देवाडा सक्रामेंता म्हणल्यार आमी गीत गावया.
प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडूनचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळगारा आमच्या दोयाळ पोसणारा, नीतीदरा आमच्या वटवून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्यादातारा. उत्तर तुझे आयकोंक आमी आयल्या, जिविताचेर बांदूंक आमी जमल्या. तुझे काम शिक्षा कथमिक लेसा मागता तुझे बेसा. प्रेरी जाऊं तुझे काम शिक्षा कथमिक लेसा मागता तुझे बेसा. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळगारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदरा आमच्या वडवून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्यादातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबी आसो. भावानो भयण्यानो, येदोळूस आमी देवाक जाय पुरती अर्घां दिली, ताचें आराधन केलें, ताची स्तुती केली आनी आतां परती स्तुती हे मिसाचें बलिदान अर्घां आनी बलिदान जावं भेटोवंक हांगासर आमी आसां. आमचो पात्रोण सांव जुआंव पावल दुसरो ताका मान करून आमी मागलें आनी मागलें ताच्या मजतीन आमकां मेळ्ळां. ह्या खातीर उपकारी मनान दिनवासी काळजाण ताका अर्घां दिवंक, ताच्या मरिपा देवाक अर्घां दिवंक हांगासर सांगाता जमतना चडीत कृपा मागचे खातीर हांगासर आमी आसां. आमचो देव सदांच आमचे सांगाता आसता. आमच्या कश्टांत तो आमकां चड लागीं आसा. तो आमचे कुशीन सोलोवन येता म्हूण आयची देवस्तुती आमकां शिकयता. विविध नमूनेचे कश्ट आमी भोगल्यात, सोंसल्यात, पूण आमी नास जावना. आमी आनी की बरीं आसा म्हळ्यार आमकां देवान उबारून धरलां, उखलून धरलां, वेंगून धरलां, पटलून धरलां, सांबाळून गेलां. त्या देवाचो अनुभव जोडया, देवाचें उतर आयकून आमचो बाबार्थ आनीक घट करया. हे मिसाचें बलिदान फावत रितीन भेटोवचे खातीर आमचीं पथकां आमचें उणेपण वळखून घेवया. आनी सांगाता मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो न्याय विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थून मागता. चड पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन.
तुया सर आमच्यो तेसांवां गरजो उडासा कडया देवा बापा त्यो आतां भेटून दिवया सर्वेस पोडा तुजे पोवी सभेक आत्मी पोशाण दिवंक जुवां पावल दुसऱ्या तुज्या भाग्यवंत पापाक सताच्या आनी प्रिती मोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें ताका मान दिवचे पसत ते करता ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जियोंक आमकां करपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना मोइजे एक कुशीत स्त्री लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरयामान आनी आरोनान मोइजे विरोध उलोवंक सुरू केलें तांणी म्हळें सर्वेस्पर मोइजे वरवीं मात्र उलयलावे आमचेय लागीं तो उलोवंक नावे सर्वेस्पराक हें आयकलें पूण मोइजे सर मनशां प्रास कलतो जावन नासलो सगळ्या संवसारांतच भोव कलतो मनीस तो तक्षण सर्वेस्परान मोइजेक आरोनाक आनी मिरयामाक सांगलें तुमी ते गाय जमते तंबाक येया ती ते गाय गेली आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या कम्यान देवून आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो ताणें आरोनाक आनी मिरयामाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली सर्वेस्परान म्हळें आयका म्हजीं उतरां तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनान म्हजी वळख करून दितां ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्ही सगळ्या म्हज्या घराण्यान म्हाका तो पातयेणेसो ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी आसा तशें न्हय वोपाऱ्यांनी आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता तर म्हज्या सेवका मोइजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो तो थंयसो गेलो आनी तंबा वयलें खूब पयसरतच मिरयाम थंय कोडकार्ण जावन उबी आसली हिमा बरी ती धवी जाल्ली आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी ती खरेंच ती कोडकार्ण जावल्ली आरोनान मोइजेक म्हळें म्हज्या धन्या आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां ख्यास्त लायनाका आपले आवयच्या गर्भांतली भायर येताना अर्दें कुसुल्लें मांस आसलेले एका राक्षिणे भाशेन तिका जावंक सोडिनाका मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो ये देवा हांव तुका प्रार्थितां दया करून तिका बरी कर देवाचें उतर हें देवाची वडकाय तुझी काकून मागता काकूळ धरा देवा तुझी काकूळ कर भोगन वळ्या देवा तुझे गुन्या पुसून काढ तू म्हाका तुझ्या प्रदच्या गतांतलो नितळ कर म्हाका तुझ्या पातकाच्या आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकून मागता आणि तुझे मुखार वाईट जावना
काकूट मागता. उद्गारा उभी राहूया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मिस्री देवाचो पुतो इस्रायलाचो राईस्तो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका सोम्या जेरुजलेमांतावन थोडे फारिसेव आनी शास्त्री जेजू सरशी येवन ताका सवाल करी लागले, तुजे शीस आमच्या मालगड्यांत देवून आयिल्ली रिवाज मोडटात कित्याक? जेवच्या आदीं ते आपले हात धुयनात. उपरांत लोकां जम्याक आपणा सरशी आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका आनी समजून घेया, तोंडा भितर वेता तें मनशाक मेळयना, बगार तोंडांतल्यान भायर येता तें मनशाक मेळयता. तितल्यार ताचे शीस येवन ताचे लागीं विचारी लागले, तुज्या उतरां वरवीं फारिसेवांचें मन मोडलां म्हूण तूं जाणाय मू? जेजून तांकां जाप दिली, म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातलें अरियेक जड उमटून काडटले. सोडा तांकां कुर्डे ते, कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी, आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. देवाचें उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणलो एकलो मानसशास्त्राज ताच्या जिणेंत एक घडलें घडीत तो अशें विवारिता. ताका एक फुडें फोण आयलें खंय. फोणार एक स्त्री मस्त घबरन उलयताली खंय. भिवन तो वळो ताणें विचारलें काय कित्याक भियेल्या हितून? ती म्हणाली खंय, म्हजो पती घोव तो मिलिटरींत आसा, तो खंय मिलिटरींत आसा गे थंय झूज सुरू जालां, तोय झुजता. जर म्हजो घोव शाबीतायन फाटीं येतगी म्हणलें बेंबिरांत आसा म्हाका, वांसून उरोस गी झुजांत फाटीं शाबीतायन येतगी. अशें जी उलोवन आसतना ताका फोणार परतून आयकलें एका भुरग्यान रडचें. देखून ह्या मानसशास्त्रज्ञांनी विचारलें तिचे कडेन, तुज्या हातांत भुरगें म्हणी आसा गी? म्हळ्यार फोणार उलयता. देखून ती म्हणाली खंय, वय म्हज्या हातांत भुरगें आसा. तर तो म्हणालो खंय, भविश्या तुजें भुरगीं भियेलां गी म्हणून, आपलो बापूय शाबीतायन फाटीं येता गी ना गी म्हणून ताकाय बेन दिसलां आसतलें. तर ती म्हणाली खंय, तुवें कितें उलयताय सायबा? भुरग्याक हांव न्हय, भुरग्याक हांवें घट्ट हातांत धरूं न्हय, ताका कित्याक बें? तर तो मानसशास्त्राजी म्हणालो खंय, आळे बाये, तुज्या हातांत तुजें भुरगें आसतना त्या भुरग्याक बेण हाणें. तूं एक भुरगें म्हूण चिंत, तुजो घोवूय एक भुरगें म्हूण चिंत, आनी तुमकां दोगांयकी देवान घट्ट धरलां म्हूण चिंत. तूंय एक भुरगें म्हूण चिंत, तुजो घोवूय एक भुरगें म्हूण चिंत, आनी तुमकां दोगांयकी देवान घट्ट धरलां म्हूण चिंत. फोन काट्ट जालें खंय. भें दिसतना, आकांत आसतना, निराशा आसतना आमी कोणीय म्हणी आमकां कुमो करूं येती ती म्हण चिंता हांव. मस्त बटी हांवें आनी तुवें सांगिल्लें आसा, त्या दीस म्हज्या हातांत नाया पयसो नातुरलो, तुवें म्हाका 10 रुपये दिल्ले, ते 10 रुपये आज म्हाका 1000 रुपये जाल्यात. वा मोद्यान रातीर कोणी नातली, हळे तो आयलो हळे कुमो करूंक मोद्यान रातीर. वा आमच्या घरा येवन
आमी सारण आसतना तुवें आमकां जेवंक खावंक दिल्ली अशें आमच्या जिणेन घडलां जावं पुरो वा आमी हेरांक सांगलां जावं पुरो हेरांनी आमकां सांगलां जावं पुरो तो दीस ती रात त्या वेळार हांवें कश्टांत तुजो आदार सोदलो निराशेंत तुजो सांगात मेळ्ळो मनशांक आमी सांगचें मनशांचो आदार आमकां मेळना जावं पुरो थोड्या फावटी दिता म्हणलें दिनासतना रावं पुरो कुमो करता म्हणलें करिना म्हणून जावं पुरो पूण एकल्याचो आदार आसा निरंतरी ताची मजत आमकां निरंतरी मेळटा आनी तें आदार जावन आसा देवाचो देव आमचे कश्ट जाणा आनी तो कश्टांत आमच्या कुशीन सोमकोन येता देव आमचे कश्ट जाणा आनी तो कश्टांत आमच्या कुशीन सोमकोन येता आयच्या सुवार्थेन आमी हें आमकां आयकोंक मेळ्ळें जेजू दोंगरार मागणें करूंक गेल्लो सगळी रात ताणें मागण्यांत करसिली पांत्याची 3 जाताना म्हणटात 3 वरांची न्हीद पांत्याची सकाळां बरी आसची सोर आनी थोडो येवचे त्याच वेळार खंय म्हळ्यार सकाळ न्हीद नासतात 3 वरांची न्हीद 3, 2, 3, 4 वरांची ती बरी न्हीद असो वेळ न्ही त्या वेळार सकाळ न्हिदेन आसतना जेजू दोंगरार मागण्यार आसलो आनी त्या दोंगरार ताणें पळयलें ताचे आपोस्तोल 2 वच्चूंक कश्टुंचें लुदकाची लारां दोनीक आड मारची आनी 2 मुखार वचोनाक ताणें आडकळ्योवची आनी जेजून पळयलें ताचे आपोस्तोल कितले कश्टांनी आत म्हणून आयच्या माथ्याच्या वांजलां आयकलें वाचप आमी मार्काच्या वांजलांत अशें म्हळां आपणाचे सीस वोले काडन माचवो वच्चूंक कश्ट जाताले तें जेजून पळयलें मागण्यार आसतना पांत्याच्या 3 वरार जेजून पळयलें आपोस्तलांची 2 वयर सकला जाता मुखार वचोंक कश्ट जाता तें जेजून पळयलें जेजून पळोवन थंयच रावलो गी मागणें करत रावलो गी ना जेजू उदकांतल्यान सोनोवन गेलो तांच्या कुमकेक तो आयलो वारें रावयलें आनी सगळें शांत जालें देव तुजे आनी म्हजे कश्ट पळयता बाबा भयणी देव तुजे आनी म्हजे कश्ट पळयता आनी तुज्या आनी म्हज्या आदाराक तो येता निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 उक्ते करा वाक्यात 7 वाचा अपुर्ब्यान तें सांगलां देव कितें म्हणटा पळया इस्रायल परता इजिप्तांत कश्ट जाताना मैजेक आपूण देव कितें म्हणटा पळया इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां तांची बोब हांवें आयकल्या पळयलां आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां सुटका दिवंक हांव सकला आयलां दोंगरार आसलो जेजू आपोस्तलांक सुटका दिवंक सकला आयलो 1000 वर्सां आदीं इजिप्तांतलो लोक कश्ट जाताना तांकां सुटका दिवंक हांव सकला आयलां आनी आयलां मात्र न्ही देवान सुटका दिली आमचो देव आमचे कश्ट पळोवन वगेत बसचो देव न्ही इजाया प्रवादी अध्याय 40:3 काडा वाक्या 1-2 तुमी वाचलां आसतलें आज घरा वचून वाचा इजाया प्रवादी अध्याय 40:3 देव म्हणटा भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजो सू तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सोवें आसतलो न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार न्हंयो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलसी जाल्यार तूं लासोवन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात कितल्या पुर्व्याची उतरां देवाची देखून आमी कश्टांत नश्टांत नास जायना आमी देवाच्या हातांत भद्र आसांव मस्तू बडी एक कश्ट येताना एक पिडा येताना
एक सोलवून येताना आमी निराशी जावचें आसता न्ही एक पडी रीन इल्लें चडलें एक पडी पिडा आयली एक पडी सोलवणी जाली कंप्लीट इंग्लिशां म्हणटात सगळें क्रश जालें म्हणल्या भशेन ना ना कोण आतां तशें बघता तुमी आज घरा वचा इजाया प्रवादीचो इजाया प्रवादीचो पुस्तक काडा अध्याय 40 आणि 3 उपरांत कीर्तन आमकां फकडां भाई पाडयता कीर्तन 91 आणि 1 वाक्य 3 पळया कितें म्हणटा पळया तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आणि मोन्नादी पिडेंतलो वाक्य 15 त्यात कीर्तनांत तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतांच हांव ताचे लागीं आसा आनी ताका निवारता आनी ताका सदांय आमी कीर्तन हें म्हणटा मू बायक पाडयता मू जिबेच्या तुतयेर आसा मू तें फोटी घे 91 कीर्तन सगळां बायक पाट आसा वय मू तें जिवाळ करी जें म्हणटा आयची सुवार्ता जेजू एकलो भुरगो हळ्ळेंतल्यान फांपाळ्यांतल्यान उतरवलें फांपाळें आतां फांपाळें मेळना सोंको आसा पयलें बरो आमी फांपाळ्यांतल्यान उतरवले हांव मू फांपाळें कशें आसता बारीक आसता अस्कत आसता बें दिसता ताका उतरोवंक जाय फांपाळें न्ही तो पळयता फांपाळ्याच्या पलतोडी जेजू रावला आलतोडी वो आसा पलतोडी आतां आनी उतरोवन खंय वचोचें देखून वो म्हणटा भुरगो जेजू तूं तें कितें रावला हेंगे इशिनी ये म्हाका तिशीन वचोंक आसा म्हजो हात धरून ओडून आपणोवन पळया जेजू म्हणालो ताका तूं कित्याक भियेताय हांव हांगा आसा हांव तुका राखता भियेनाका ये नोरगोणू 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 कसो उतरोवन जालो उतरलो उतरोवन पळयतना गावलें पळयतालो वो जेजून सगळें फांपाळ्यां गट्टू करून धरलां सगळें फांपाळें उखलून धरलां भावांनी भयणी संवसार म्हणल्यार फांपाळ्यांतल्यान थोड्या फडें तुका आनी म्हाका उतरोवंक बेन दिसता आनी आमी कितें म्हणचें ये तिशीन आपूण पळय येयल्लें आनी थोड्या फडें जेजू आमकां तशेंच सोडता पळयलें तशेंच सोडता कित्याक सोडता हांवें धैर्यान उतरोवचें पूण उतरोवचें म्हणनी कोणें धरलां तें जेजून तें घट्ट उखलून धरलां देखून तो आमकां सदांच उखलून धरता पेत्रुच्या पयल्या पत्र अध्याय 5 वाक्या 7 आमकां अशें म्हणटा सगळो तुजो हुस्को देवाचेर तुमी सोडा कित्याक तो तुमची जतन घेता सगळे समस्ये परिहार देवाचेर सोडा रोमाकारा बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्या 30 आणि 1 कितें म्हणटा जर देव कुर्सिया देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कितलें सोबीत देवाचें उतर परतून म्हणया जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो आनी तो पट्टी करता वाक्य 30 आणि 5 कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो कश्ट अडचणी दोगदोवणी ही वाक्य आमी घट्ट धरया लोयल असो इनास आमकां म्हणटा केदाळा समस्या चड तो वळू आमचो बरवसोय चड जायचे केदाळा मनशाची मजत सोलवता तो वळू देवाचेर आमचो बरवसो दोडतो जायचे तर भावांनी भयणी देवाचें उतर नियाळलेलीं आमी 3 संगती आमच्या घरा व्हरया पयलें 1 नंबर 1 जेजू सदांच आमचे सांगाता आसा आमच्या जिणेच्या भोव काळोखांत निराशेंत जेजू आसा तो आमकां सोडिना दुसरें जेजूचेर आमचो भावार्थ आनी बरवसो उणो करचो थोड्या पटी आमकां समस्या परिहार करूंक जायना जाल्यार उरना जेजू आमचे सांगाता आसा आमचे समस्ये म्हाका परिहार करूंक जावचे ना पूण ताका खंडी जाता आनी तिसरें आमी सुकोवन पडोवंक पुरो आमी निसरोवंक पुरो पूण जेजू सदांच आमकां उखलून धरता आनी सारक्या वाटेन चलोवंक आमकां
शिकयता ही तिनीय लिसांव आमचें करून घेवन जेजू सदांच कश्टांत आमच्या कुशीन सोम कोण येता म्हणलो भरोसो आमी घट करया आम मान करचो पापा जो हांव पावल दुसरो असल्या भावार्थान जियेल्लो असल्या भावार्थान तो हांगा आयिल्लो असल्या भावार्थान तो हांगा देव उरलो असल्या भावार्थान हांगा तो सोल उरलो आमकांय त्याच भावार्थान सोलोवंक जेजूतान करपाक जोडून दिवन दी म्हणून आमी मागया. गीत नंबर C57 पान नंबर 133. मोगाळ भाव बिनीनो हें आमचें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नमस्कार पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्व देव म्हणून घेव. सर पदवेदार आनी बोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंता जुवां पाव दुसऱ्याच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपण तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जियोन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं ती काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुवां पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक आमी तुका ही परब संभ्रम तुज्या पवित्र सभेतूं फावो करताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां धैर्य दिता ताचे शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Service for
खरो सोदूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराची रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. Bawartoso gold pagatuya. Sonia Jesu, tujhe mara, amen sabaramta, tujhe buna jeevan ko, amen pagata. Jayenya Sonia Jesu Amen Agrika. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण मागता. हांव करमुरी देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन दर नुतान सर्व काळी कमान वेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. 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 आमच्या सोडून धरा जेजूची आज्ञा म्हणून धरया आनी ताणें तशें केलेलें मागणो म्हणून ताका सेवच्याक आमी आयतें जावया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेच केलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां काळ्ळें बरोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच पळा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां जे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाटाई कित्याक राजवडके पदव्यानी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांमळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. भावां भयणो एकामेकाक शांती पाठोवया. दबाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची आमची काकूळ काकूळ कर दबाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर दबाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आमच्या कश्टांत सुलवणेंत काळोखांत एकसुरपणांत निराशेंत तो सदांच आमचे कुशिणेंत सोलून येता आनी आमकां वेंगून धरता ताका सेवची आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उसराणींच म्हाका भलायकी मेळटली. विरोध रावतलो कोण आसा? तेजो कर्गां दिवया.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवान जुवांपा दुसऱ्यान तुजी आनी तुजे पोवी सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सांसणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बोळान ताच्या पावलांनी सोलोवन तुजी आनी आमच्या भावां भयणीची मोगाण साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळू. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटांची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक घडी बरो. आमच्या पात्रोन सांता मुखांत्र देवान आमच्या जिणयेंत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया. हर एक पोटी ह्या पून शेताक आमी येता. कित्याक म्हळ्यार जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक ना एका वाटेन बरेंपण केलां आनी हाका आमी हर एकलीं रुजवात जावन आसा. हर एका मंगळारा दीस हांगासर नोवेनांत मिसाच्या बलिदानांत तशेंच आराधनांत आमी वांटो घेता आनी जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत जावन आसा. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर दिल्ले पयशे पाटी मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत एका जोड्याक रेसिडेन्शियल विजा फावो जाल्ल्याक प्रत्येक रितीन अर्गां दिल्यांत तशेंच जायत्या जाणांनी तांकां मेळिल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिल्यांत. ही सगळीं अर्गां आमी आमच्या जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र जेजूक समर्पून दिवया. प्रार्थुया. बोग काकुळदार बापा भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता
ताचे मरिपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवन हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवाक तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट तांकां भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजान मोगाच्या न्हू जायतीं तेसांवां घेवन ह्या पुणशेताक आमी आयिल्ल्या हर एक पोटी तुमी तेसांवां हांगासर घालतात आनी तीं सगळीं तेसांवां आमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां मुळांत तीं समर्पून दिल्यांत तसो जुवांव पावल दुसरो जें कितें बावाडटान तुमी मागलां तें सगळें देवा तावन मागोवन धाडटलो म्हणली आमची हर एकल्याची पातयेणी आनी बरवसो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक कितेंच कश्ट जायनासतना बऱ्या रितीन नॉर्मल बाळंतेर जावच्या खातीर एका जोड्यान मागलां तशेंच पोटांतले इंटस्टायनाचें समस्यो हाच्यांत नॉर्मल रिपोर्ट येवच्या खातीर मागलां एकल्याक लंग्स कॅन्सर आतावन बरेंपण मेळच्या खातीर मागलां सुनेक बरें काम मेळोवंक मोतीची बेजाराई निवारूंक एलर्जी गूण जावंक दुबयंत एकल्याक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक तशेंच सावदींत एकल्या मानेस्ताक ताचें सांबाळ बेगीनच ताका मेळोवंकच्या खातीर मागलां भलायकेवन भुरग्यांक प्रसूत जावच्याक त्या गांसणांनी आदार मागला आर्नियाच्या पिडेतावन भलायकी जोडच्याक बरी सैरीक मेळोवंक त्या गांसणांनी रीण फारीक जावंक दोगां जाणांनी बरें काम मेळोवंक 7 जाणांनी ऑपरेशन नासतना एका भुरग्याचे समस्ये परिहार जावंक काजारी जिणयेंतले कश्ट उणें जावंक जावयांचें बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक ऑपरेशन केल्ल्या हाताची दूख उणी जावंक हातपाय मुयेवचे रावोवंक मागलां हाता पांयांनी वांकळां येवची निवारूंक परगांवांत वचोंक विजा फावो जावच्याक दोगां जाणांनी बेंजार मदीं भायर पडिल्ली पाटी मेळोवंक मोतीक समाधान बरी भलायकी आनी धैर्य मेळोवंक 7 जाणांनी मागलां कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुपीत जावन मागण्या बरीत जिवीत जिवोवच्याक मागलां BP आनी शुगर उणें जावंक एका ल्हानशा भुरग्याचें राग अट्ट उणें जावंक एका स्त्रियेचे दोनी पांयांची पडापड गूण जावंक बऱ्या भलायके खातीर 9 जाणांनी मागलां वायट आतावन बरें जावंक पाटीची आनी पांयांची दूख गूण जावंक 18 वर्सांच्या एका भुरग्याक बेगीनच उलोवचें देणें लाबोवंक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक दोगां जाणांनी मागलां शिकपांत जैत मेळोवंक मागलां परगांवांत आसच्या एकल्याक बरें काम मेळच्याक मागलां दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक दोगां जाणांनी पोटान जाल्लें इन्फेक्शन बरें जावच्याक केसींत बेगीनच जीक मेळच्या खातीर कुटुंबांतली योजना सुफळ जावच्याक मागलां एका विद्यार्थीचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावच्याक शिकोवन बरें अंक जोडच्याक मागलां राग उणो जावंक एकल्याची जिरवणी संबंदी पिडा गूण जावंक कॅन्सर आतावन बरेंपण जोडूंक दोगांनी मागलां कुटुंबांत साबार संद्यांक आयिल्लो ताप गूण जावंक मागलां ह्या इराद्या सांगाता ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी जायतीं तापान कश्ट येतात आसात विविध रितींचो वायरस ताप कुटुंबांनी आमच्या भावा भयणींक ताप येवन ह्या दोळ्यांचे समस्ये जावन कश्टोन आसात ह्या सगळ्या भावा भयणींचो एक घडी बरो आमी उडास हाडया आमच्या कुटुंबांत कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींचो उडास काडया तांची नांवां आमच्या मोती काडया
आनी तांकां ह्या घडये जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक समर्पून दिवया. तस्सो आमचो भाग्यवन सांत ह्या आमच्या सर त्या सावां ती देवाक समर्पून दिवं दी आनी व्हडा बाबाडतान आनी पातयणेन जें कितें आमच्या भावा भयणींनी आमी मागलां तें सगळें आमच्या संताच्या विनवणेन फावो जावं दी म्हूण कालतेपणी मागया. उबी रावात. तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माया आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या रासान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आतां आमी सर आमच्या पिडेस्त भावां भयणी खातीर मागया. आमकां उडास आसल्या आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांत शेजारा सैऱ्यां मदें आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या सक्कट पिडेस्तांचो तांची पिडा तकलेच्या तुदयेतान पांयाच्या मुळा पर्यंतली कुडीच्या भायर आनी कुडीच्या भितर तकलेर आनी काळजांत शिरांनी आनी हाडांनी खातींनी आनी सगळ्या विश्व्यांनी आसली पिडा. वैजांचो वैज श्रेश्ठ वैज जेजू सक्कडांक आपडून दी गूण करून दी. कोणें जेजूक आपडलें आनी कोणाक जेजून आपडलें सक्कडांक गूण जाली. अजून जेजूची गूण करची सकत आमकां लायता. आमच्या पात्रोणाच्या मजतीन सक्कडांक आमकां आनी तांकां गूण कर म्हूण मागया. सुमयाचे नावे आमचो आदार आनी रसला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच पडीं तुजो सेवाक बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवोन जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेण भोगूंक आनी भावार्थांत जिवन प्रेरण दिलें. ताचे विनोवन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणुवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या ह्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. आमेन. भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी तेजो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारेचो मान ताका पावो जालो म्हूण सगळी पोवी सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष भोगूंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोवें रावो. घेवन जुवांव पावल दुसऱ्या आमा पासत विनाती कर. दयकन बसा.
मोगाच्या न्हू हांगासर आईच्या दिसा ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक लागशिल्ल्यान तावन पयस तावन तुमी हांगासर आयिल्ल्यात तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या वाराड्या तावन तशेंच वाराड्या भायर तावन तुमी हांगासर आयल्यात तुमचो आमी उपकार बावडटा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें हरी एकल्याचें मागणें जावन आसा आज आराधन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयिल्ले याजाक जावन आसात बाप बॉनिफास पिंटो गांवान उप्पिनांगाडी पिर्गजीचे आराधना वेळार तांणी आमकां सांगलें आमी हरी एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांत एक आशिर्वाद जावंक जाय आमी हरी एकल्यांनी एक बेसांव जावंक जाय दादल्यान बायलेक बायलेन दादल्याक एक आशिर्वाद जावंक जाय भुरग्यांनी वडिलांक वडिलांनी भुरग्यांक एक आशिर्वाद जाय म्हणून भोव हर्ता बरीनत रितींत सगळें आराधन आमकां तांणी हांगासर चलोवन व्हेलें आनी आमकां हरी एकल्याक ह्या आराधना मुखांतर देवाचो अनुभव जालो आनी आमकां हरी एकल्याक आमी संपूर्ण रितीन मेतेरपण जावंक ह्या आराधना वेळार आमकां साध्य जालें तशेंच मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार बाब बॉनिफासान सांगलें आमच्या कश्टांत आमकां सांगात दिवचो एकलो व्यक्ती आसा तो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या आदरन तो सांबाळटा आमकां आलतोडी तावन पोलतोडी व्हरून पावयता म्हणून ताणें आमकां सांगलें मनादीक बाप बॉनिफास पिंटो येदोळूस हांवें सांगलें गांवान उप्पिनांगाडी पिर्गजीचे फाटल्या 3 वर्सांनी हांव आनी ते जेप्पू सेमिनारींत तरबेतदार जावन सेवा दिवन आसा हांव बाप बॉनिफास जायत्या वर्सांत हांव सेमिनारिस्तांक तरबेत करन आसा 2020 इसवेंत आमी कर्नाटका रिजनाचें एक नवें तरबेत वर्स आरंभ केल्लें ताका प्रोपिडिटीक इयर म्हणटात आनी हें आमी पयलें आमच्याच जेप्पू सेमिनारींतच आरंभ केलें कर्नाटकाच्या रिजनाचे सगळे ह्या गोवळी बाप सांगाता मेळून हें थोड्या म्हयन्यांची सुरविली तरबेती आमच्या ब्रदरांक दिते आसात पदवे शिकाप जाल्लेंच ब्रदर्स थंयसर थोड्या म्हयन्यांच्या सुरविल्या तरबेती खातीर ते येतात ताच्या उपरांत ते फिलॉसॉफीचें शिकाप जोडच्या खातीर सेमिनारीक वेतात आनी हांव आनी बाप बॉनिफास फाटल्या 3 वर्सांनी तरबेतदार जावन आमची सेवा दिल्या आनी थंयसर आसता आसतना जायतो मोग म्हाका बाप बॉनिफासा तावन मेळ्ळा तांचे काळीज एक आवय सारकें आनी सेमिनारिस्तांक तांचो विशेष मोग कित्याक तांचें हरी एक सेमिनारिस्तांक आतां जियोवची रीत सेमिनारिस्तांक मस्त पसंद बाप बॉनिफास एक मागण्याचो व्यक्ती तांणी हांगासर आराधन करतनाच आमकां कळ्ळें आनी जणवाये बरी ते जावन आसात खंयचोय एक विशय कितलोय कश्टांचो तो जावं दी भोव सुलाभ रितीन सांगची विशेष शाती तांकां देवान फावो केल्या फाटल्या जायत्या वर्सांनी आमच्या मंगळूरच्या DSAचे खातीर तांणी वावर भेटयला मंगळा ज्योतींत आसता आसतना जायतो कळमीतनातलो वावर आमच्या DSAचे खातीर तांणी दिला आनी फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव जेप्पू सेमिनारींत तांची सेवा ते दिवन आसात आनी थोड्याच म्हयन्यांनी म्हळ्यार येवच्या सप्टेंबराच्या 15 तारखेक हांव ते एका नव्या जाग्याक तांचें तरबेतीचें मिसांव मुंदरून व्हरच्याक ते थंयसर वेतात मूडबेळ्ळेंत एक सेमिनारी आसा थंयसर आमचें सुरविलें मिसांव ते मुखारून व्हरतात कर्नाटका रिजनल प्रोपिडेटीक सेमिनारी बाप बॉनिफास तुमच्या नव्या मिसांवांत आमी सर बरें मागता सुरविल्या त्या याजाक जावच्यांक तरबेती दिवची ती प्रमुख अंत जावन आसा आनी तुमी दिवची तरबेती आमच्या ब्रदरांक बरें सेमिनारिस्ट जावन एक दीस याजाक जावंक आदाराचें जावं दी म्हणलें आमचें मागणें आज हांगासर तुमी येवन आराधन मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्याक आमी तुमचो मनापुर्वकी काळजान तावन उपकार बावडटा तुमचेर आमी देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता देव बरें करूं फादर तशेंच आज मिसाची भेटवणी केल्ले ह्या जाग जावन आसात आमच्याच संवार्द नगराचे आमकां भोव लागशिल्ले ते थंयसर संवार्द नगरांत एक बाळोक जेजूक समर्पिल्लें कोपेल आसा त्या कोपेलाच्या बगलेनच तांचें घर
तांची माई हांगासर फाटल्यान आसा. मानादीक बाब रॉबर्ट कोरेया सेंट पॉल धर्मीक मेळांत ते आसात. ते प्रस्तुत तांचे मिसांव बेंगळुरांत करन आसात. थोड्या दिसांच्या राजे खातीर ते हांगासर आयिल्ले आनी आज ह्या पुनशेताक ते आयल्यात. आमच्या खातीर तांणी मागलां. मानादीक बाब रॉबर्ट कोरेया तुमचोय आमी उपकार बोडटाव. तुमच्या सर मिसांवांक आमी सर बरें मागताव. आनी तशेंच हांगासर आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटाव. आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर दिल्लीं जावन आसात आक्विला जूड पॉल बॉम्बे. तांचो आमी काळजांत तावन उपकार बोडटाव. तशेंच साबार जाणांनी आयच्या दिसा मुर्तोम दिल्यांत तांची नांवां आमी उपरांत सांगतले हांव. तशेंच आज हांगासर आमकां जेवणाक तशेंच हेर दिसांच्या जेवणाक दान दिलां. आयरीन जे डिसोजा बॉम्बे तांणी 1000 दिलां. ह्या सगळ्या दानींचो आमी मनापूर्वकी उपकार बोडटाव. तांच्या उदार मनाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी. आनी आमचो पात्रोन जुआंव पावल दुसरो तांचे खातीर विशेष रितीन विनंती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. आनी आमकां हांगासर रितीन कुमोकरच्या सर्वांक तुमचो कोणाचोच नांवां काडिनासतना सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शुक्रारा दीस हांगासर पूजशेतांत सांजेर 5 वरांक तेर्स नोवेन आनी मिसाचें बलिदान आनी मोठवें आराधन आसतलें. तशेंच येवचो मंगळार मोरयेच्या स्वर्गावरणाचो दीस आनी तशेंच आमच्या भारत देशाक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस आनी तो स्वताचो दीस जावन आसा. देखून त्या दिसाय तुमकां पुनशेताक आमी मोगान स्वागत करता. हर्शेच्या बरींच त्या दिसा हांगासर आराधन मिसाचें बलिदान आसतलें. आमी प्रत्येक रितीन आमच्या भारत देशा खातीर शांती मेळच्या खातीर प्रत्येक जावन मणिपुरांत शांती मेळच्या खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. जिविताची साक्ष दिवंक तुमच्या जिणयेंत जाल्लो अनुभव जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर कोणायकी दिवंक आशा आसा जाल्यार तुमी सिस्टर फिलोमिनाक मेळचें. तें आमी आमच्या पिरगजीचें म्हणजे पाचपे पिरगजीचें आमचें शेत म्हणलें पिरगज पत्र आसा तातूंत फायज करतलें हांव. तुमच्या जिविताची साक्ष जुआंव पावल दुसऱ्या तावन तुमकां मेळिल्लें प्रत्येक बेसांवां या तेसांवां ती कितेंय आसा जाल्यार तुमी ती दिवी येता. तुमी सिस्टर फिलोमिनाक मेळचें जावन आसा. तशेंच मोगाच्या न्हू थोड्या म्हयन्या पयलें आमकां हांगासर एक तेसांव मागोवंक सांगिल्लें. आमचें धाकटुलें बेबी जोआ उर्वा पिरगजीचें ताणें अचानक म्हणल्या बरी ताचो हात ग्रायंडरांत पडुल्लो पूण देवान ताका विशेष रितीन राखलां आनी तांणी जुआंव पावल दुसऱ्याची मजत मागिल्ली. आज तें बाळ यस पुनशेताक येवंक पावलां ताच्या मम्मी बराबर आनी तशेंच ताची माय थंयसर आसा फाटल्यान ती बसल्यांत हांगासर तें आसा. ताका देवाक आमी अर्गां दिता. देवान जुआंव पावल दुसऱ्यान देवा लागीं मागोवन ताका बरेंपण जोडलां. हें बाळ मुखल्या दिसांनी आनीकी भलायकेवन जावन ताच्या कुटुंबाक एक अलंकार जावं दी म्हणून आमी आशेताव आनी ताच्या कुटुंबाक आमी सर बरें मागताव. आनी आतां आयच्या दिसा मुर्तोम दिल्ल्यांची नांवां हांगासर हांव उलो करता आसतना तांकां मानाची वात मानादीक बाप बॉनिफास पिंटोन मुखार येवन दिवच्या खातीर हांव उलो दितां. Aquilia Jude Paul, Bombay, Benedicta Rebello, Aquila Jude Paul, Anisha, Herald de Souza, Ronald de Silva, Anil Stemma, Alvisha Tauro, Imona and Mona Wilson, Vera de Costa, Ronald Pinto, Neil Anthony Pinto, Lucy D'Souza, Sister Laurencia Bias, Francis Miskit, Irene D'Souza. तुम्ही दिल्ल्या सर
कुमकेक आमी तुमचो आभार मानताव आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटाव. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वादाचें मागणें म्हणटलें हांव बाब बोनीफासान हें मागणें चलोवन व्हरचें. ताच्या उपरांत हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या बावट्यांच्या तकलेर हात दवरून आमी मागतले. हांव तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. परत एक कळोवणी जेवणा वेळार हांगासर जायतीं मालगडी आसात तांकां पयलें जेवंक तुमी अवकाश करून दिवचो. देव बरें करूं. उबे रावया. दोळे आमचे दांबया, हात आमच्या जोडया. आमचो देव उदार, मोग करचो देव, पोसचो देव. 2 परमेश्वर आमी वावुरल्या. आमच्या वावुरांत आतां मजुरी दिल्या, जेवण दिलां. 10 जाणांच्या उदार मनान त्यागान आनी साक्रिफिसान दिल्ल्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागया, प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो बाप, तूं आमकां पोसताय. सकाळीं आमी उठताना निराळपटान उठता तरी राती न्हिदोंक येताना पोट भरून जेवण न्हिदोंक तूं आमकां फावो करताय. देखून तुका आमी दिनू आसता. 2 हात दिवन वावर करून घाम पिळून माती मुड्डून दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां जोडूंक फावो केलाय. ह्या खातीर तुका आमी दिनू आसता. आमचें उदार मन आनी त्याग आनी साक्रिफीस 1000 जाणांक तो फावो जे म्हणल्या खातीर उदार मनान 12 जाणांनी हें जेवण तयार केलां. हे तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. ह्या जेवणाक सकत बरो, ह्या जेवणाचेर भलायकी बरो. तें जेवण सेवतलें आमी समेस्तांक घटाय मेळोवन दी. बरें करूंक घटाय मेळोवन दी. राजा खातीर तुज्या वावरूंक आमकां घटाय मेळोवन दी. कितेंच जेवण पाड करिनासतना पोट भरून जेवण तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. बापा हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भगत आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटान दे आमकां. मोगाच्यान आमचो सगळ्यांचो उपकार बावडल्या आनी म्हजोय उपकार बावडल्या बाप आनी लाग देव बरें करूं म्हणटा. परती जबाबदारी तांकां हांगा गवळी बाप्पाणी दिल्या. तांच्या मुखेलपणा खाला हांगा मस्त बरें जावन आसा आनी की मस्त बरें जावन दिवन हांव मागतां. एक्चुअली तांणी म्हळें म्हजें काळीज आवयच्या बरें म्हणून. म्हजें काळीज थोड्या फावटी सासू मांयचें बरी पूण तांचें काळीज न्हीच आवयचें बरींत मस्त मोवाळ मस्त मोगाळ म्हाका कळीत आसा. देखून बापानो तुमकां सर हांव बरें मागतां. तुमच्या मुखेलपणा घाल हें पूर्ण शेत आनीकय विस्तारून दी. 1000 जाणांक जेजूक लागीं आजून देव तुमकां बोळ घटाय दिवन दिवन हांव मागतां. ऑल द बेस्ट फादर. देव बरें. शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवा दुसरो दैवीक आकृतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवा आमचो मुक्ताग्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवा दुसरो दैवीक आकृतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवा आमचो. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या दुबऱ्या. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या दुबऱ्या. संगत मोग सेवा तुझो परजय फाटलावदा क्रिस्ताचो तूं बोलबोल. ओवी सभेचो राय तूं बोल भाग्यवान जुवा
संदान मोग सेवा तुझो परजळ फाटलावदार क्रिस्ताचो तूं बळबो ओवी सबे सोराय कुवर मागे मोन जुवा पाव दुसरो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या गुवरा ओंकार पुता सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देव आमकां घेवन सुवाम पावल दुसऱ्या घेवन कसोचे करू येनवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांचो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.